सरकारी मालमत्ता विक्री नोंदणीचो नवो निर्णय बेगोबेग फाटीं घेवपाची मागणी करीत ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेसियसान सरकार आनी काँग्रेस पक्षाक धारेर धरलो. मालमत्तेची नोंदणी पुरायपणान संबंदीत मूळ रजिस्ट्रार कार्यालयांत जावपाक जाय. नव्या पद्दतीक लागून मालमत्तेच्या फटवणुकीच्यो केशी वाडूंक शकतात आनी नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकताये कडेन तोडजोड जावंक शकता, असो दावो ताणें केला. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षान युती करपाक फुडाकार घेवचो अशें ग्रेसियसान सांगलें. विजय सरदेसाय काँग्रेसीक म्हारग पडटलो. जर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षां मदीं युती जाली ना जाल्यार विजय काँग्रेसीक चड धोक्याचो आसा, असो दावो ताणें केला. ताका लागून विजय सरदेसाया कडेन बेगोबेग उलोवणी करून ताका युतीत हाडपाचो उलो ग्रेसियसान काँग्रेसीक केलो. तशेंच काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षा मदलो एकवटीत आघाडी फुडल्या राजकीय समीकरणा खातीर म्हत्वाचें थारूंक शकता, अशेंय ताणें संकेत दिलो. ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेसियसान नुवें मतदारसंघांतल्या उमेदवारी संबंदी काँग्रेस पक्षाचेर गंभीर आरोप केल्यात. पयशाच्या बदलाक काँग्रेसीची तिकीट दितात असो आरोप करीत काँग्रेसीचेर फोगोट्यो पेटयल्यो. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेच्या हॉटेलांत रावपाचो खर्च नुवेच्या एका इच्छूक उमेदवारान भरलो, असो दावोय ग्रेसियसान केला. निश्ठावंत कार्यकर्त्यांक तिकीट्यो दिवच्यो, पयशांनी तिकीट्यो विकच्यो न्हय, अशी मागणी ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेसियसान केला. मजगतीं काँग्रेसीचो फुडारी अमित पाटकरान ह्या विशया संबंदीत आपली प्रतिक्रिया दिल्यात. आयकात. इश्यू हा पब्लीक इश्यूज. पयलो इश्यू पड म्हणटा तो आमची कितें हा सेल डीड्स, गिफ्ट डीड्स रजिस्टर करपा आसा. तांकां पयलो वचून एक कायदो आहा. आमचें गोवा डिवायड जाल्लें आहा, डिस्ट्रिक्ट आहा, तालुका आहा. एक सेल डीड करता जाय. समज तूं मुगे गांवचें करपाचें माजोड्डेचें, त्या सेल डीडाचें बरोवपा जाय. एम्बाट माजोड्डे, विलेज पंचायत ऑफ माजोर्डा, तालुका ऑफ साउथ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ गोवा म्हणून. आनी तें मागीर रजिस्टर करपाक तालुका हेडक्वॉर्टर्स वचून करपाचें. माजोड्डे आहल्यार मडगांवां, कांसाले आहल्यार वास्को, बोरी आहल्यार पोंदा. दिस इज द रूल. आज सडनली ह्या गव्हर्मेंटान ती रूल चेंज केल्या आनी तुवें हुंचे वचोन दीड हुंय रजिस्टर करपा जाता. सद्याक रेकॉर्ड, तालुका रेकॉर्ड त्या तालुक्यांत मेळपा जाय. नाव दीस इज नथींग बट अ फ्रॉड. हें पड प्रॉपर्टी फ्रॉड चलताय, ती फ्रॉड करपा जाय म्हणून हें चेंज केलां. मुगे डिमांड आहा की इमिजिएटली that every taluka sale deed must be registered in that taluka alone. फाल्यां तरी हांव सोदपा वयता कोणें सेल डीड केलें म्हणून. द पर्पज इज ऑब्लिक इज अल्टिरियर मोटीव. हें लोकांक नाडपा केलां. हें ह्यो सरकार पळय आहा तिंगे फकत धंदो लोकांक नाडपाचो आनी कायदो आहा तो आपणाक गुंडायक जाय ते फायद्या करपाचो. हांव सांगत आहा तांकां काँग्रेस आनी जेएफपी युती करपा म्हणून. विजय विल बी मोर डेंजरस आउटसायड द काँग्रेस देन विदीन द काँग्रेस. तो डेंजरस आहा. भायल्या आहलो तो डेंजरस काँग्रेसाक. मरे ह्या काँग्रेसाचें तांकां मातशें पूण तांकां पब्लिकाचो आनी पार्टीचो इंट्रस्ट ना. आतां एक सांग तुका, फाटीं कारगे येयलो तो आयटीसी हॉस्टेलार रावलो खंय 5 स्टार हॉटेल इन आरोसी कांसावली. नाव द काँग्रेस गॉट वन पोटेन्शियल कॅन्डिडेट फ्रॉम नुवे टू पे द बिल. अरे तुमकां पार्टी तुमी मनशान तुका तिकेट दिता म्हणटा तुका बील फारीक कर म्हणटा हॉटेलाचें. सगळें बील एकल्यान फारीक केलें. आतां खंय तेंगे हें जालां तिंग कितें काँग्रेसान एक ऑफिस घेवपाक पाटो हितून फ्रॉम सम बिल्डर्स, गेरा बिल्डर्सांनी ताणें प्लेस बूक केली. ती रेडी जाली. ताणें पळयलें की 10% 15% फारीक केल्ले. आतां उरले ते खंय पयशे कितू 12 करोड कितें जाल्ले ते मागीर बार्गेन करून तेणें ते 9-8 करोडांचे हाडला. पूण तेंका 8 करोड नाय दिवपाक. सो ते खंय आतां कॅन्डिडेटांक सांगताय जावं नुवेचे जावं वेळेचे जावं खंयचेच तुम्ही ते पयशे घाले आनी तुमकां तिकेट दिताय म्हणून ऑफिस घेवन दियाय आनी आमी तिकेट दिताय म्हणून. तुमी तो तिकेट दिता. तुमचे 2 वर्स फाटीं कॅप्टनागेर इलेक्शन जालें. कॅप्टन विर्याक जिखून येयलो. तुमकां खबर आहा मरे तेगे कोण सपोर्ट करता ते. तेगे स्टेजीर कोण आहले. हांव आसतालो तेगे स्टेजीर. बट आय एम नॉट काँग्रेसमॅन. आय एम नॉट आस्किंग फॉर तिकेट. आय एम नॉट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन. बट वी ऑल नो हू वॉज देयर. कन्सिडर वन ऑफ देम. तुमकां सपोर्ट केले तेका तिकेट दी मरे. तुम्ही आतां कोण पयशे दिता तिकेट दिवपाक वता. हें कितें तुमचें. हें तुवें ऑफिस घेवन दिल्यार तुका तिकेट दिता म्हणून तूं म्हाका पयशे आसल्या कडेन हांव ऑफिस घेयत आनी तिकेट घेवन बसत. तेन्ना तूं कोटोलें कोण तो. बट इन नो वे दॅट इज हॅपनिंग. राधाराव ग्रेसियसान एक हे म्हटलां की 4 कोटीन तिकेटी विकता आणि पैशांनी विकता तिकेटी. पैशांनी तिकेटी तो एकटोच म्हणना, सगळे खूप जाण म्हणीत आसा. राधाराव ग्रेसियसान कितें म्हणलें आय एम नॉट अवेर. प्रॉब्ली आतां म्हटलेलें म्हाका खबर ना. बट आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट. ह्या झेडपीच्या इलेक्शनाक
barring 3-4 seats, which I have again time and again गेले almost from December I'm saying की barring 3-4 सीटां rest all जे आमचे कार्यकर्ते जे ग्रासरूट वर्कर आशिल्ले तांकांच आमी प्रमोट करून तिकेटी दिल्या. खरगेंची विजीट आशिल्ली हय. पळय तांच्या हॉटेलाचो स्टे बी ना पळय न्ही पूण कोणे आरोप खरगेजीन आरोप केलो राधाराव म्हणटा काँग्रेस एस्पिरंट आहा तांकां आनी दिला फारीक करपा लागून ते आता राधाराव ग्रासेस नुवेचे म्हणजे नेक्स्ट MLA आणि म्हाका दिसता ते नुव्यात पडटा काय कोर्ताली पडटा आय डोंट नो दॅट हॉटेल प्रॉब्लम ताजे कडेन कितें इनपूट आसत बट आय डोंट नो बाबा हाजेर. जेन्ना हांवें इलेक्शन लढलां तेन्ना म्हाका दिसता पार्टीन मेरिट्स पळयले, पार्टीन क्रेडिबिलिटी पळयली आनी तिकीट दिलें. तेन्ना गिरीशूच पाहिजे पयशे दिवन काय मागलो. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकणेकर.